ट्रकवाल्यांचे मुख्यमंत्र्याकडे शुक्रार जाल्ले बसकेत निष्कर्ष कांयच ना। ट्रिपी फाटल्यान मायनिंग ट्रकांक टन किलोमिटराक 12.5 रुपया दिवचे नाजाल्यार मायनिंग ट्रकांक डिझेलाचो प्रेस देवन दिवचो म्हूण ट्रकवाले मागतात। शुक्रारा ट्रकवाले सावड्डेचो आमदार दीपक पावसकाराक मुख्यमंत्री पर्रीकाराक मेळ्ळे। शेनवारा मायनिंग ट्रकवाले आनी मायनिंग कंपनीची मिटींग जातली। पावसकार म्हणटा पर्रीकार खंय सगळे जाग्यार घालतलो। मायनिंग ट्रकांक ट्रिपी फाटल्यान दर वाडोवन दिवचो म्हूण ट्रकवाले मागतात। हे शक्य ना जाल्यार डिझेल तरी कमी रेटीन दिवचे म्हूण ट्रकवाले मागतात। शुक्रारा ट्रकवाल्यांची मुख्यमंत्र्यांबरोबर मिटींग जाली। ट्रकवाल्यांबरोबर सावड्डेचो आमदार पावसकार आशिल्लो। आता शेनवारा ट्रकवाल्यांची मायनिंग कंपन्यांबरोबर मिटींग जातली। मुख्यमंत्री खंय सगळ्या जाग्यार घालतलो। सेवान पॉसिबल दिला आन्सर आनी सगळ्यांनी एक कडेन जावन फाल्यां मिटींग दवरल्या 12:30 फाल्यां हय मिनेर येतले मायनर तेंचे येतले आनी एक ट्रक ओनर थोडे आनी आमदार हय हांगा दवरल्या बंगल्यार दवरल्या रेजिडेंट 12:30 म्हणजे फायनल डिसिजन जावंक ना फायनल डिसिजन ओके म्हणजे जें कितें आसा तें मध्यस्थी जातली आनी सुरळीत काम चालू जातलें। 12:30 मागता ते आनी 52 रुपया डिझल मागता अशें कितें वयर सकयल करून तोडगा काडटले हय फाल्यां। ट्रकवाल्यांचो इश्यू चोडोवन घातला म्हूण मायनिंग बेल्टांतलो बीजेपीचो आमदार काब्राल पावसकाराचेर फेर। पावसकारा कडेन ताचें वाजलां। पयलींच ट्रकवाले आनी कंपनीचे कोफुसांव आनी आतां मुख्यमंत्री सत्ताधारी आमदारांची मध्यस्थी करता। इतले मजगतीं सेजा गोवाच्या ट्रक ओनरांनी तांणी ट्रक बंद दवरपाचें कारण स्पश्ट केलें। काब्रालान एक बायट दिल्ली की तुगेले सावड्डेचो आमदार जो आसा तो खंय तरी मिसगायड करता ताका लागून हे रेट हो जो आसा तो उरला। पूण हांव क्लियर करूं सोदतां आमचे काब्राला कडेनच कांय ना। तेन्ना आमी जेन्ना पयर मिटींग घेतिल्ली कळसय तेन्ना कळसय मिटिंगेक आमदारान क्लियर कट सांगिल्लें की तुमी सद्या हे रेटीक चालू करात आनी मागीर जेन्ना 2 म्हयन्यान सीएमान बसया म्हूण सांगलां आनी तेन्ना आमी सॉर्ट आवट करया म्हूण सगळें। पूण जेन्ना लोकांचे एकमत नाशिल्ल्या कारणान तें हें जालें ना तुगे सक्सेस जालें ना। कारण आमची स्टार्ट जाता धारबांदोड्या दाबाळ सावड्ड्या हांगा पर्यंत आसा ह्यो 2000 गाडयो अश्यो सेजा गोवा कडेन चलतात। तेन्ना 2000 गाडी चलिल्ल्या कारणान तेन्ना थंय जवळ 1000 लोक आशिल्लो तेन्ना थंय मॅक्झिमम ओपोज जालो त्या कारणान हें काम चालू जावपाक पावलें ना। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। पणजे रेंट सायकल संकल्पना हाडपाचो प्लान चल्ला। हिरो कंपनीवाले मुख्यमंत्री पर्रीकाराक मेळ्ळे। मुख्यमंत्र्यान सायकल चलोवन पळयली। शारान भोवंक सायकली भाड्यान मेळटल्यो। सगळो खर्च कंपनीचो। सरकार फक्त तांकां सायकल स्टँड करूंक जागो दितलो। प्रदूषण आनी पार्किंगाच्या कटकटींतल्यान थोडी थाकाय दिवपी ही गजाल भलायकेकूय बऱ्याक म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो। सगळे बरे भशेन थारल्यार रेंट सायकलीक 6 म्हयने तरी वतले। ये साइकिल का चक्कर कभी आगे कभी पीछे ये साइकिल कभी पीछे। रेंट कार रेंट बायक गोंयांत नवी न्ही। तांचेर सरकाराचो धरबान नाशिल्ल्यान टॅक्सीवाल्यांचे कोफुसांव जाला ती दुसरी गजाल। आतां गोंयांत मॉडर्न संकल्पनेन सायकली भाड्यान दिवपाचो विचार चल्ला। हिरो सायकलीची ही कल्पना मुख्यमंत्री पर्रीकाराक खंय मानवली। ताणें 4 पेदलां मारून पळयली। We are tying up with through Smart City. We are tying up with, I think it is Hero Cycles. म्हणजे नाव तरी या पर्टिक्युलर प्रोजेक्टाक नाव वेगळ्या. They will be operating this, and we will only give them places where the cycles can be kept. The concept is cycle will be GPS tracked. It will have a 100% fail-safe locking system. They have a system by which you can, they are trying to put up at every 300 meters, 250 meters, cycle stands where these cycles can be locked. You can pick it up at one point, go to any other point, drop it there, the issue is over. अशे तरेचे कॉन्सेप्ट फॉरेनात नित्याचे। मार्केटात यो वच करपी लोकांक ही गजाल बऱ्याक पडूं येता। पार्किंगाची कटकट, ट्रॅफिक जॅम आनी प्रदुशणांतल्यान मातशी थाकाय म्हूण सायकलीन मार्केटात शारांतली कामां गाठोवंक यो वच करूं येता। सायकलींक GPS आसतलो, लॉकिंग सिस्टम आनी जाय थंय व्हरून सोडपाक स्टँडय आसतले।
प्रोजेक्टाक खर्च बरोच आसा मात लोकांक तो सवाय भितर मेळचो म्हूण भाडें थारावन स्टँडाचो प्लान करून आनी बाकीच्यो गजाली जाग्यार घाल्या उपरांत सायकल कंपनी हो प्रोजेक्ट चालीक लायतली. सगळो खर्च खाजगी, फक्त स्टँडाक सुवात सरकार दितलो. So now they are doing a feasibility exercise. They will work out where the stands has to be, how many cycles are required. So we are encouraging it. They are now just going into they were just showing me the different kinds of cycles. So they will be doing the exercise, and maybe we hope in 5-6 months time we'll be able to establish some cycle stands. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी तुळशीदास च्यारी. गोवा डेअरीचे दूध लोकांमेरेन पाश्चरायज जावनूच पावता. पाश्चरायज केल्ल्यान ब्रुसोलोसिस सारखे जीव दुधांत उरना. दूध पॅकिंगाक वतना सगळे निकश पूर्ण करूनच वता. गोवा डेअरीचे दुधात कसलोच दोष ना म्हूण गोवा डेअरीचो अध्यक्ष माधव सहकारी मिडिया कडेन उलयलो. डेअरीचे प्रॉडक्ट सारखे तिगून उरपाची व्यवस्था म्हूण डेअरीन खंय एजंटांक फ्रीज डीप फ्रीज दिल्यात. मध्येच कितें ब्रुसोलोसिस आनी कितें ज्यो गोश्टी आयिल्ल्यो त्यो गोश्टी अख्ख्या भारतभर आसात. अजून परत हांव सांगता, कारण 1 किंवा 2% जनावरांक ब्रुसोलोसिस सगळे भारतांत आसा, ट्युबरक्युलोसिस आसा आनी कसले कसले रोग आसात. पूण हे रोग सगळे जेन्ना डेअरींत दूध आयिल्लें आसता, दूध आमी खंयच्या बरे गायचें आयिल्लें तें ट्रीट केले शिवाय दिवंक शकता, किंवा बरें नासलें गायचें आयिल्लें तेंच ट्रीट करून दिता अशें जावंक शकना. त्या खातीर सगळें दूध हें जे नॉर्म्स ठरलेले आसा त्या नॉर्म्सा प्रमाण आमी हांगा पॅस्चरायज करतात. त्या पॅरामिटर्सांच्या भितर दूध जेन्ना आयिल्लें आसा तें सर्टिफाय करतात. प्रत्येक बॅच हांगा चॅक करतात आनी तें दूध गिरायका कडेन वता. एक फूड सेफ्टी ऑथॉरिटी ऑफ इंडियान जेन्ना दुधाचें सगळें भारतभर चॅकींग केलें तेन्ना आमचें दूध 100% सेफ म्हणून ताणें डिक्लेअर केलें गोंयचें. हेच्या पयलीं पॉंडिचेरी आशिल्लें आमच्या बरोबर, हे फार पॉंडिचेरी सुद्दां ना, फक्त गोवा डेअरी गोवा स्टेट जें दूध मेळटा तें 100% फ्री ऑफ एनी एडल्टरंट किंवा एनी बॅक्टेरिया आनी तांणे इट इज सेफ फॉर ड्रिंकींग म्हणून डिक्लेअर केलें. तशेंच कॉम्पिटिटर आसा, 3 लाख 3.5 लाख दूध गोंयांत खपता अशें म्हणटात. त्या खातीर अर्थात जंय मार्केट आसा थंय लोक धांवन येतले. आनीक धांवन आयल्या नंतर 2-3 गोश्टी जातात. हांव कितलें घालतलो हांगा आनी म्हाका कितलें काडूंक मेळटलें म्हणटून जर काडूंक मेळटलें जो इस्टॅब्लीश आसा ताका हालोवपाचो म्हणून तेंचो प्रयत्न आसूं शकता. हांव तें म्हणना, पूण म्हाजें इतलेंच की म्हाजें घर साफ रावचें, स्वच्छ रावचें, म्हाज्या लोकांक गिरायकांक दूध बरें मेळचें. गोरवांचे कच्चे दूध पिल्यार खंय ब्रुसोलोसिस जावंक शकता. ब्रुसेलोसिस आता किंवा ब्रुसेलोसिस म्हणा, ट्युबरक्युलोसिस म्हणा, असे बरेचसे रोग जनावरांना होतात. अशा जनावरांचं जर कच्चं दूध प्यायलं माणसाने तर ते रोग त्या माणसाला होण्याची शक्यता असते. ते सुद्धा 1-2दा पिऊन नाही तर तुम्ही कंटिन्युअस 1 महिना 2 महिना अशा प्रकारचं ॲडल्ट्रेटेड दूध म्हणा, भेसळ झालेलं दूध किंवा रोगराई असलेलं गाई म्हशींचं दूध प्यायलं तर होतो. एकदा पिऊन जनरली होत नाही. आणि कोणतेही दूध पाश्चराईज केल्यानंतर त्यामध्ये असणारे जीवाणू हे त्या तापमानाला मरून जातात. त्यामुळे त्या संसर्ग झालेल्या जनावरांचं दूध पाश्चराईज झाल्यानंतर ते जंतू किंवा जीवाणू त्या दुधात असतील हे शक्यता खूप कमी असते. दुधाचे प्रॉडक्ट स्टोर करपाची व्यवस्था सारकी नाशिल्ल्यान खंय एजंटांकडेन एकदा प्रॉडक्ट इबाडटा. प्रॉडक्ट सारके तिगून उरपाक व्यवस्था म्हूण डेअरीन खंय एजंटांक फ्रीज डीप फ्रीज दिल्यात. की ह्या दिसांनी कितें बातम्यो येतात मोस्टली आमच्या प्रॉडक्टा विशीं ती हायजिनिकली सेफ ना, त्याच प्रमाण टिकना किंवा कितें पयलीं काही गोश्टी ज्यो आमच्या रिटेलरा कडेन बी वतकच ज्यो आमच्या हातांत ना, जशें कोल्ड चेन दवरप, ताका लागून जावंक शकता. आमी त्याचेरूय मात करपाचो चडांत चड प्रयत्न करता. आमी फ्रीज दिल्ले आसा, डीप फ्रीज दिल्ले आसा गिरायकांक आनी त्याच्या थ्रू आमी मॅनेज करतात. पूण काही एखादी गोश्ट हाता भायर वचून जावंक शकता. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेऊ एक ब्रेक.